सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान टॅक्सी ऑपरेटर्स जे आसा ते एजिटेशन करून गेले 5-6 दीस बसलेले आसा. म्हाका दिसता तेंचे जेन्ना मुद्दे सॉल्व जावपाचे आसा तांकां म्हाका तरी दिसता मातशें पूण गरज ना एजिटेशन करून थिंगा बसपाक. सरकार केन्नासून तांकां सांगला थोडे आमचे इश्यू जे आसा आमी सरकारा मदें सॉल्व जावपाक जाय. इंटर डिपार्टमेंटल इश्यू आसा तेंकडे जेन्ना बसका जाल्ली तांकां एक्सप्लेन केल्ले. एक म्हणल्यार जे काउंटर एअरपोर्टा टुरिझम डिपार्टमेंटा कडेन आशिल्ले म्हणजे जीटीडीसी कडेन ते आमकां ट्रान्सफर जावन ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन येवपाक जाय. कित्याक ट्रान्सपोर्टेशन इज ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट बिझनेस. थोडे कांय वर्सां पयलीं जेन्ना गोवा मायल्स हांगा आयले एक दुसरे कॉर्पोरेशनान वा दुसरे डिपार्टमेंटाचे कॉर्पोरेशनान गोवा मायल्स केन्ना हाडले. हांव तेन्ना सदांच म्हाजो व्यू आशिल्लो हे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान हँडल करपाक जाय आशिल्ले. हे कन्फ्युजन जाता निर्णय घेवपा खातीर आनी ताका लागून हे मातशे उशीर जाले. हांव कितलेशे दीस आनी म्हयने रावत आसा की बेग्याचे बेगी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा हे 2 काउंटर फायनली ट्रान्सफर जाले उपरांतूच हांव कितें तें डिसिजन आनी योग्य डिसिजन घेतलो टू रिझॉल्व द प्रॉब्लेम वन्स फॉर ऑल. पूण अशें जावना. पूण हालीं एक वीक पयलीं चीफ सेक्रेटरी सगळे सेक्रेटरी कन्सर्न टुरिझम ट्रान्सपोर्ट इन्क्लुडिंग चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट एंड बाकीचे एअरपोर्ट अथॉरिटी डायरेक्टर सगळे मेळून आमी एकूच डिसायड केले. स्पष्टपणे एअरपोर्ट डायरेक्टरान तेन्ना कितें सांगले आपल्याच्यान डायरेक्ट काउंटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान ट्रान्सफर करपाक जायना. हो काउंटर पयलो आमकां हँडओव्हर करपाक जाय परतो टुरिझम डिपार्टमेंटान आनी 2 काउंटर हँडओव्हर करपाक जाय 29 and 30 जे गोवा मायल्स ऑपरेट करताले. आनी तेन्ना आमी तो काउंटर मागीर स्टेट गव्हर्मेंटाक दितले दॅट इज टू द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. योग्य डिसिजन कितें कोण तरी एकटो मंत्री उलयलो एक्चुअली आमची स्ट्रॅटेजी आसली स्ट्रॅटेजीक वे ऑफ डिलिंग विथ द प्रॉब्लेम जे हांव समजता ते. पूण पयलेच सांगून सोडले की ना गोवा मायल्स काउंटर आसपा जायना 50% प्रॉब्लेम जातलो. हेजे शिवाय आमचे दुसरेय आमी स्टेप मारपाचे आसा. पूण केन्ना जेन्ना काउंटर आमकां हँडओव्हर जातले सगळे टॅक्सीवाल्यांक सगळे असोसिएशनाचे प्रेसिडेंट आनी दुसरे ऑफिस बेरर आसा तांकां कोण रिप्रेझेंट करता तांकां मेळूनच आमी हो निर्णय कॅबिनेटा कडेन व्हरपाचे आसा. पूण पयलेच हांगा थोडे जाण उलयल्ले आसात. पूण हांव एक स्पश्ट सांगपाक सोदता हे जे एजिटेटींग टॅक्सीवाले आसात तांकां हांव एक अपील करता आनी म्हणूनच तेंकडे अपील करता की तुमी बेश्टेच आपले मायंड पिड्डे करून घेयनाका. मंगळारा 4:30 तुम्ही येवन सरकारा कडेन तुमचे कितें प्रश्न आसा ते मांडावळ करची. आमी सुटकावो करपा खातीर दोगय जाण प्रयत्न करूया सरकार आनी टॅक्सीवाले. हिंगा आमचो इगो कांयच ना. गोवा मायल्स एक असो इश्यू आसलो इन द ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट द बेबी लँडेड इन आवर लॅब. हे हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर येच्या आदींच तेजी मांडावळ जाल्ली आनी हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाता म्हाजे कडेन काडून दिले की गोवा मायल्स घे म्हूण. जेन्ना एक टायमा असेंब्ली येयली तेन्ना हांव सुद्दां तेन्ना डिफेंड करपी की गोवा मायल्स आमकां जाय म्हूण. तेन्ना आमकां कितें सांगलें सगळे टॅक्सीवाले जॉयन जावपा आसा. चोवपाक गेल्यार टॅक्सीवाले कोणूच राजी ना गोवा मायल्स जॉयन जावपाक तोवडेचशे सोडून. आनी आतां स्लोली प्रॅक्टिकली कशें तें चलता कितें प्रॉब्लेम आसा कितें प्रश्न तेंचे सोडोवपा जाय सरकाराचे जाणवायेक येयल्ले आसा. आनी तेन्ना हे स्मूथ जावपा खातीर मंगळारा 4:30 जेन्ना आमी हेजी बैठक हेजे पयलीं एक जाल्ली हे बैठकी आमी स्पश्टपणे उलोवपाक शकता. गोवा मायल्स म्हणजे एक ॲप बेस्ड टॅक्सी एग्रिगेटर टॅक्सी हे असोसिएशनाचे जे एजिटेशना बसलेले आसात तेंच्यान अशें म्हणपाक जायना की यू स्क्रॅप द गोवा मायल्स आनी मागीर आमी हे बातमी करपाक येतले ओ वी वील कम फॉर टॉक्स. हे योग्य न्ही. यू कॅन नॉट पूट कंडिशन्स एनी कंडिशन इट शूड बी अनकंडिशनल. तुम्ही जेन्ना प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक मुखार येता
जेन्ना सरकार सिन्सियर आसा तुमचे प्रॉब्लेम आयकून घेवपाक तेन्ना तुम्ही फुडें येवन सरकारा कडेन उलयनूच कितें प्रॉब्लेम ते सॉल्व करपाक जाय. आनी हांव कित्याक ट्युजडे म्हणटा, हांव तांकां तशें फाल्यां मेळपाक रेडी आसलो. ट्युजडे कित्याक म्हणटा, ही फायल मूव जाल्ली आसा. पयले आमी ड्यूज क्लियर करपाक जाय. 1,54,00,000 जे एअरपोर्ट ऑथॉरिटी, गोवा टुरिझम कॉर्पोरेशन आनी युनायटेड टॅक्सी असोसिएशन जे तेणी मेळून दोगांयनी मेळून जे दिवपाक जाय, 1 crore विल बी पेड बाय टुरिझम डिपार्टमेंट, ठरयला तशें. आउट ऑफ 54 lakhs युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन ते अर्धे दितले 54 lakhsंतले, अर्धे आमी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान दिवपाक ठरयला. हे भाशी अनेक सुविधा आमी टॅक्सीवाल्यांक दिल्ली आसा. टॅक्स वेव केला सगळ्यांक खबर आसा. पॅन्डेमीक टायम म्हणून तेंचे बिझनेस धंदो जावना. पेनल्टी तांकां वेव केल्ली आसा. आतां मिटर बसोवपाकूय तांकां फूल पयशे मेळटले. तांकां कांय एक पयसो घालपा पडपा ना. फॉर 6 months मिटर फिक्स करता ते दिल्ले आसा. आनी हांव वेलकम करता तेंचे डिसिजन की ते म्हणटा वी आर रेडी टू फिक्स द मीटर बट स्क्रॅप गोवा मायल्स. हें कंडिशन, बट स्क्रॅप गोवा मायल्स चलपाना. गोवा मायल्स तांकां बरे भाशेन टॅक्सीवाल्यांक खबर आसा की एकदां तांकां तेंचो कावंटर गेलो एअरपोर्टार, तांकां कावंटर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट जेन्ना दिना, ऑटोमॅटीक कितल्यो तेंच्यो ट्रिप्यो जातल्यो कांयच जावपाना तें बरे भाशेन एग्रिगेटरांक खबर आसा, टॅक्सीवाल्यांकूय खबर आसा. सो हें कंडिशन घालप म्हणल्यार लोकां मदें संशय अशें तेणी निर्माण करपा जायना की हे सिन्सियर ना टॅक्सीवाले आनी तांकां वेगळी वेगळी लोक मागीर उतरां जे वापरता, टॅक्सी माफिया, हे टॅक्सीचे डॉन, हे टॅक्सीचे सिन्सियरिटी तांकां ना. हांव म्हणना, हांव म्हणटा ते आर द एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा. ते इम्प्रेशन कॅरी करता, तेणी बरें काम केल्लें आसा हांव म्हणटा. पूण तांकां जे ऑटोमॅटीक सोशल मिडिया आनी अनेक लोकांक उलोवपाक तोंड ते दिता हे भाशी एजिटेट करून. हांव म्हणटा तुमी एजिटेट करनाका. ट्युजडे तुमी पयले टॉक्सान येया. वी विल सॉल्व एव्हरीथिंग टू टॉक्स. आमी उलयन काबार करया कितें ते. सरकार सिन्सियर आसा हितून हें करपाक. तेच बरोबर तांकां आमी इवन मिटर फ्री दिता आसतना तांकां सांगला तुमचे बाकीचेय कितें प्रश्न आसा ते तुमी आमचे फुडें मांडा. आमी सिंपथेटिकली ते आयकपाक रेडी आसा. पूण तुमी आतां इतले मुखार गेला की तुमी दुसऱ्यांक दुसरे हे पॉलिटिकल इश्यू करपाक सोदता काय अशे प्रश्न उपलब्ध जाता. थिंगा वेगळ्यो वेगळ्यो पार्टी भितर सरला. दिस इज नॉट इश्यू रिगार्डिंग बिटवीन बीजेपी एंड आप और बीजेपी एंड काँग्रेस और बीजेपी एंड बाकीच्यो वर्सेस अदर पार्टीज. This is the issue of the survival of tourism. This is the issue of every traveler who comes to Goa. This is the issue of every tourist which comes. जेन्ना आमची फुल इकॉनॉमी टुरिझमाचेर उपलब्ध आसा, आमी सगळ्यांनी हातभार घालपा जाय. सरकारानूय प्रयत्न केलो जायना. मागीर दुसरे म्हाका अजाप दिसले, एकटो युनियन लीडर जो उलयलो तो उलयता तो बीजेपीचेर सारकी टिका करून मोदीचेरूय पावलो. आमचे मोदीजी माननीय प्रधानमंत्रीचेर उलयलो. तेजे ड्रेसिंगाचेरूय उलयलो. तो इतले कॉस्टली ड्रेस घालता आनी कितें काय म्हणटा. हें पॉलिटिक्स, हें टॅक्सी एजिटेशन काय पॉलिटिकल एजिटेशन. तुमकां दुसरे पॉलिटिशियन पोंप मारता म्हूण तुमी फुलता आनी खायचे काय उलयता, हें सारकें न्हू. दिस विल नॉट टेक यू एनीवेर. हें तुमकां कांयच तुमच्या हेजेर प्रश्न सॉल्व जावपाना. दुसरे फुलयता म्हूण फुलनाका. सरकार जो आसा तेजे कडेन येवन तुमी टॉक्स करून थ्रू नेगोसिएशन, थ्रू डिस्कशन प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. आनी हांवें सुरवातेक सांगला तशें, हांवें तरी सांगला की आय विल कम डावन व्हेरी स्ट्रॉंगली एगेन्स्ट इनडिसिप्लीन. येस, बट आय हॅव गिवन देम टायम ऑल्सो. अजून पसून तेणी ते तितल्या प्रमाणात मस्ती केली ना. पूण माननीय मुखेलमंत्र्यानूय सांगला वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू टेक लॉ इन द हँड्स. I am also going to be very strict and firm on this. We will not allow anybody to take law in their hands, and at the same time, we will also take action under Motor Vehicle Act. Those who permit holders असले abuse करता, दुसरे टॅक्सीवाल्या मारता, तांकां आमी आमचे कडेन अनेक एग्रिगेटरांचे एप्लिकेशन येयल्ले आसा, उबराचे येयल्ले आसा. आमी कन्सिडर कित्याक करूना. गोंयान ॲप बेस्ड टॅक्सी खऱ्यांनी अर्थान चलपाची ना. इतले तरी येयले आनी आहा ते कितें करतले.
आमकां आमचे गोंयकारांक प्रोटेक्ट करपा जाय, टॅक्सीवाले प्रोटेक्ट करपा जाय. आमी तांकां आनीकूय सांगलां. एकदां तेंकडे आयकून मंगळारा आयकून रोखडीच बुधवारा कॅबिनेटी वयतले आनी रोखडे ब्रेस्तार म्हणल्या ते उपरांत एक एसटीए मिटींग घेवन रेट्सूय रिवायव करपाचे आसा. कित्याक रेट्स 2014 रिवायज जाल्ले. रेट्सूय आमी रिवायज करपाक रेडी आहा. पूण म्हाका दिसता टॅक्सीवाले बरेचशे कन्फ्यूज आसा. आज तेंचो एक व्हायस प्रेसिडेंट उलयलो एक तेंच्या टॅक्सी असोसिएशनाचो, and it has been widely reported on the front page in one of the newspapers and in other newspapers as well. तो म्हणटाना ऍप बेस्ड आमकां कित्याक नाका, तो उलयन गेलो सगळे की आमकां दिसभर काम करपा नाका. आमकां आमचे जे जाणटे टॅक्सीवाले आसात तेंचे कडेन एक ट्रीप वा 2 ट्रीप तेज्या मायज जावपा ना. म्हणजे आमी खंयच्या संवसारान रावता. आख्खे जगा लोक हार्ड वर्क करता आणि कष्ट करून ते टॅक्सी चलयता वा आपले जियेता. ओली गोंयांत एक असलो जागो की एक ट्रीप मारून पुरो. एक ट्रिपाचेर सगळे रिकवर करपाचे, म्हणजे 10 फाटी मायज रेट घेवपाचे अशें तेच सांगतात. तेंचे उलयणे प्रमाणे पळय. तरी आसतना हांव सांगता, जेन्ना आमी मिटर ते बसोवपा राजी जातले, जेन्ना रेट्स तांकां आमी रिवायज करून दितले, सगळ्यांक परवडटले टॅक्सी बिझनेस. दे वील अर्न अ रिजनेबल अमाउंट ऑफ मनी. तेजी काळजी करपाची गरज ना. पूण हांगा पयलेच तरी प्रिफिक्स्ड मायंड आसा. मनान ऑलरेडी ठरयले न्ही आमी कॉपरेटिव्ह जावपा ना, आमी तोड मोड करया, जाल्यार ते खंय पावपा ना. आनी दे वील किल द गूस वीच लेज द गोल्डन एग. टुरिझम म्हणल्यार एक असली इंडस्ट्री आसा की ती सगळ्यांक एम्प्लॉयमेंट दिता. ती टॅक्सी चलोवणाऱ्या एम्प्लॉयमेंट दिता, ती हॉटेलवाल्या एम्प्लॉयमेंट दिता, एम्प्लॉईज बाकी आहात तांकां एम्प्लॉयमेंट दिता. मार्केटिंग जाता वेगळे वेगळे वस्तांचे, हॉटेलांत जे ते डिशीज करता ते, मार्केटांत जे हँडीक्राफ्ट्स आनी बाकीचे आर्टिफॅक्ट्स वा बाकीची विक्री जी जाता हे सगळे टुरिझमा लागून जाता. आनी जेन्ना टुरिस्ट येयल्यारूच जी इकॉनॉमी चलतली, तुमकांय एक 2 पैसे कमोवपाचे मेळटले, तुमी सगळ्यांचे पोटार येवपा सोदता, हे त्यांनी विचार करपाचे वेळ येयल्लो आसा. आनी जेन्ना सरकार इतलो कॉपरेटिव्ह आसा तांकां केन्नाच हांवें तरी सांगूना की म्हाजे दार उक्ती ना वा हांव तांकां अपॉइंटमेंट दिना. आतां हांव पब्लिकली तांकां सांगता, ट्युजडे 4:30 हांव तांकां मेळटा. दिसूय मायज कित्याक घेयला ते हांवें सांगलां. आतां आमकां पब्लिकली सांगचें पडलें कित्याक गव्हर्नमेंटान फॉर्मेलिटी म्हूण आसता. फायल मूव जाता, फायनान्सा वयता, दुसऱ्या डिपार्टमेंटा वयता, मागीर ती कॅबिनेटी वयतली वेनसडे, ट्युजडे तेंचे आयकून हांव मांडावळ करतलो. इतले शिस्तान आनी फास्ट आमी काम तेंचे आनी टॅक्सी प्रॉब्लेम रिझॉल्व करपाक वा सॉल्व करपाक आमी ट्राय करता. म्हाका तरी दिसना कारणूच आसा तांकां थिंगा हे एजिटेशन करून थिंगा बसपाक आनी कांयच्या काय कितें उलोवपाक. आनी हांव अपील करता हे लिडरां टॅक्सीवाले आहा तांकां, प्लीज कांयच्या काय थिंगा कोणाचेर कितें उलयनाका. हांगा तुमकां सिन्सियरली हेल्प करपा हो सरकार सोदता. आनी सरकारान हे जे पयलीं घोशणा केल्ली आसा, सीट अक्रॉस द टेबल वील रिझॉल्व द इश्यूज. रिझॉल्व जायना मागीर हायर ऑथॉरिटीज मागीर एक बसका सीएमा कडेन घेवपा जाता. पूण एटिट्यूड तरी तुमचो बसपाचो ना. एटिट्यूड तरी तुमचो कन्फ्रंटेशनिस्ट येता. एटिट्यूड तरी तुमचो आमचे मान्य प्रधानमंत्री सारको तुमी सोडना, जाल्यार कसो इश्यू रिझॉल्व जातलो. आनी हे जे पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व जाता, हांव ते पॉलिटिकल पार्टीकूय इन्वॉल्व अपील करता तेंचे लागीं. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मे तू, not BJP versus the rest or BJP versus Congress or any other party. It is the survival of tourism. It is the survival of the economy of Goa. It is streamlining of the transportation system. Scrap Goa miles केले म्हणून फाल्यां स्क्रॅप केले, एक ऑर्डर हांवें इश्यू केली, एक्झिक्युटिव्ह ऑर्डर वा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑर्डर, कोर्टान फाल्यां स्टे गेले. It is going to be much worse for taxi fellows. It is going to be detrimental. टॅक्सीवाल्यांक दुसरें एक मानून घेवपा जाय. डू दे नो दे आर इन कंटेम्प्ट? डू दे नो इट इज अ हायकोर्ट ऑर्डर टू इन्स्टॉल द मीटर? हायकोर्टान कित्याक इन्स्टॉल करपाक सांगले मीटर? की तुमी लोकांक चड चार्ज करता, एक्सेसिव्हली चार्ज करता म्हणून कितलेशे रिपोर्ट येयले. ऑल ओव्हर द वर्ल्ड वयता. आज आमी टॅक्सीचो इश्यू कसो हँडल करता थ्रू सोशल मिडिया एंड अदर मिडिया. इट वील गो ऑल ओव्हर द वर्ल्ड. वी कांट टेक एनी कांयच्या काय डिसिजन आमकां घेवपा मेळना. तेणी मानून घेवपा जाय.
कांयचे काही तेंकांय करपाक मेळना. And when we are already cooperating so much, we have gone that little extra mile, willing to go even a little half a mile more, तेंकां accommodate करपाक. ते कोणे तरी त्यांच्या शिकवणे प्रमाणे कोण बाकीच्या फुलयता म्हण ते तरी रिवर्स वचपाक लागले, हो इश्यू केन्ना रिजॉल्व जावपाना. सो तेणी हे लक्षात दवरपाक जाय. आनी आमकां कितें मेळटा तेंचे हार्श एक्शन घेवन सरकाराक कितें मेळटा हे बरोबर न्ही. हेजेर पॉलिटिक्स करपाक हे तुमचेय सर्वायवल आसा, गोंयच्या इकॉनॉमीचे सर्वायवल आसा आनी एंटायर टुरिझम इंडस्ट्रीचो सर्वायवल आसा. सो मातशें आय होप better sense will prevail as far as my taxi brothers are concerned. आणि ते टॉक्सा येऊन आपले प्रॉब्लेम कितें आहा ते रिजॉल्व करतले. आणि एक हांव लास्ट एक पॉयंट सांगपाक सोदता. खरें म्हणटा तो अन्याय कोणाचेर जाला, जे एअरपोर्ट टॅक्सी आहा तेंचेर अन्याय जाल्लो आसा. जेन्ना गोवा मायल्स आयले, मिटींग जाल्यो हायर ऑथॉरिटीजां कडेन, एक आमदार सांगपालो ना तेंकां आपण वारका एलाव करपाना, तेंकां हांव फातराडे एलाव करपाना, तेंकां आपण कोलवा कसोय स्टँड थिंगा गोवा मायल्स टॅक्सी येवपाक दिवपाना. दुसरो एक आमदार सांगपाक लागलो ना आपण रेल्वे स्टेशनार मारगांव तेंकां एलाव करपाना, रेल्वे स्टेशनार तेंकां बिलकुल जागो ना. दुसरो एक आमदार सांगपाक लागलो ना आपण तेंकां मुर्मुगांव पोर्टान एलाव करपाना, कसोय थिंगा आपण दुसऱ्या तेंकां इल्ले धाडून घालताले नाल्यार दादागिरी करून अक्षरशे म्हणजे पयस धाडटाले. आनी एक तो आमदार सांगपाक लागलो ना आपण तेंकां कालांगूट कांदोली बेल्टा एलाव करपाना, म्हणजे खूंय एलाव करतले. लास्ट एअरपोर्ट टॅक्सी जे स्टँड दिल्ले आसा, हायकोर्टान सुद्धा तो निर्णय जाल्लो, एअरपोर्ट टॅक्सी आहा तेणी भोगपाचे आनी स्लोली तेंकां फटोवपाचे प्रयत्न करून तेंचे भाशेन ऑपरेट जावन एअरपोर्ट टॅक्सी कशें ऑपरेट करून कस्टमर सॉलिसिट यो आपण तुका हें दिता. ॲप एग्रिगेटर इज नॉट लायक दॅट. एग्रिगेटर इज यू शूड बुक ऑन युअर ॲप, go digital, and then when you reach the airport down there, as you get down from the flight or from the airport, by the time your luggage comes, to buyer phone मारता, टॅक्सी वालो सांगता I am 5 minutes away, I am 10 minutes away, तो येता पिकअप करता. वयता अशें जावपाक जाय. तुमकां स्टँड, तुमकां एअरपोर्टार काउंटर सॉलिसिट करपाक कस्टमर. That means these Goa Miles has totally flouted the rules and regulation under which they were granted the permit or permission to operate. And you are denying the existing people, you are uprooting the existing taxi operator who was already plying and who was earning his livelihood. म्हाका खबर आसा आमचे एक व 2 ट्रिप मारपी व 3 ट्रिप मारपी तेंचे 2 दिसांनी एक ट्रिप जावपाक लागली. हे कोण टॉलरेट करतलो? खंयचे स्टेटीन टॉलरेट करतले? आनी गोवा मायल्स सांगता आमी सारखे आसा. गोवा मायल्स सारखे ना, तेय हांव सांगता. In certain respects, they are not correct. I look at it slightly differently. Goa Miles was born in sin. It may perhaps die a natural death in sin only. म्हणजे कितें तेंच्या योग्य प्रमाणे त्यांनी प्रोसिजर फॉलो करून ते येऊ ना. आणि जे अर्थान तेंकां थिंगा एअरपोर्टार घातलेले टोटली रॉंग. आमी आसा हिंगा गोंयची इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक, गोंयकारांची इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक, टुरिझम चलोवपाक आनी गोंयची स्टेट सारखी चलपा खातीर. आनी ते दृश्टीन ट्रान्सपोर्ट चड करून टॅक्सी ट्रान्सपोर्ट जे हू आर रनिंग द ट्रान्सपोर्ट सर्वीस, आय कॉल देम एम्बेसिडर्स ऑफ गोवा. कित्याक येता तो मनीस पयले टॅक्सीवाल्याक विचारता गोंयची खबर, गोंयची कितें खबर आसता ती तेंकां सांगता. आनी हे दृश्टीन गोंयकारांक सांबाळपा जाय म्हूण 15 वर्सां डॉमेसायल बॅचा लागून कंपल्सरी हे सरकारान केल्ले आसा. कोणें तरी तो मॅन्युप्युलेट करून काडून उडयलो. हेच लोक जे मॅन्युप्युलेट करून गोवा मायल्स हाडलेले तेच लोकांनी ड्रायव्हर मेळना म्हूण एक खंयचे मिसइंटरप्रेट करून एक सुप्रीम कोर्ट डिसिजन सांगले बॅचाची गरज ना म्हूण. उठ सूट बोस कोणूय टॅक्सी ड्रायव्हर जावपाक लागलो. सो जेन्ना तो टॅक्सी ड्रायव्हर जालो कोण उठ सूट बोस, तेंकां कांय गोंयची खबर ना. तेंकां मडगांव खंय ते खबर ना, एक पणजे खंय ते खबर ना एक ड्रायव्हरा. आनी ते भाशा जी उलयता आनी तेंचे मॅनरिझम चोयल्या तेंकां खबर ना ते खंय पावला, ते खंयचे स्टेटीन पावला. ते अशें जावपाक जायना एअरपोर्टार. म्हणून ते एअरपोर्ट टॅक्सी केल्ल्यो आसा. एज आय से दे आर द रियल एम्बेसिडर्स ऑफ टुरिझम इंडस्ट्री. आनी तुमी तेंकां काबार करून
भायले दुसरे गावांनी जे तांकां आमची भाशा मातशें कोंकणी मातशें पूण कळना ते लोक हांगा येवन टॅक्सी चलोवपाक लागले. वसंतचोय माझी कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाका खबर आसा, तेका लागून हो गोवा मायल्स बिलकुल त्यांनी फ्लाउट केल्ला कंडिशन म्हणून ते थिंगा एअरपोर्टार उरपाना हें हांव स्पश्टपणे सांगपाक सोदतां. हेज्याहून मायज कितें आमी स्टेप्स घेतले, कितें आमचे पावलां आसतलीं स्मूथ करपाक, नेगोसिएशन, टॉक्स, डिस्कशन जेन्ना जाता टॅक्सीवाल्यां कडेन उरला ते तेन्ना थ्रू डिस्कशन्स आमी प्रश्न सुटोवया हेंच हांव तांकां सांगपाक सोदतां. आनी अशें केल्यारूच म्हाका दिसता गोंयचे टुरिजम उरतले, तेंचे टॅक्सी बिझनसूय उरतले. आमचो हेतू हे न्ही की एक बऱ्यांतले बरे बिझनस गोंयकाराच्या हातीन जे आसा ते आमी गोंयकाराच्या हातीन वचपाक दितले म्हणून. तेका लागून हांव एकूच समजता की हेंचे बरे विचार मनान येवन हे ट्युजडे टॉक्सा येवन आमी टॉक्स रिझॉल्व करतात. when this Goa Miles came to Goa, when it is not the intention of the taxi fraternity in Goa to welcome them or to join them, you can take a horse to a water, but you cannot ask the horse to drink the water. It is something like that. आमी तांकां फोर्स करून तुम्ही जॉइन जाव त्यांच्या हात धरून बांधून आमी सायन करपाक शकना. आनी जेन्ना इतलो तेंप गेलो ते कशें तांकां जॉइन जावपाक रेडी ना. सो म्हाका दिसना आमी तेज्यावन आनी कितें मायज करपाक शकता म्हणून. पूण आज एकूच स्टेटमेंट मातशें पॉझिटिव्हिटी ते दृश्टीन म्हाका दिसली की तेणे म्हणलें, तेंचो व्हायस प्रेसिडेंट आहा तो कोण रवींद्र वेंगुर्लेकर, तेणे सांगले इन फ्युचर इट इज गोइंग टू बी द डिजिटल फुटप्रिंट एव्हरीवेअर. आमकां खबर आसा फुडारा सगळे डिजिटलूच जातले आनी ते दृश्टीन टॅक्सीवाल्यांनी चिंतचें पडटलें आपले ओन ऍप करपाक. हांवूय तांकां सांगता तुमकां गोवा मायल्स नाका, तुम्ही तुमचे ओन ऍप तयार करा. फुल फंडिंग ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हांव करता, पूण करा तुमचे ओन, तुम्ही सगळे मेंबर जावा आनी मागीर केस्तांव काबार करया. नाजाल्यार हिंगा कितें जालां आयलंडींग तुजी टॅक्सी हे पॉयंटारसून हे पॉयंटार वचपाक मेळना, येयल्यार ताका धाडून घालता, फकत तूं ड्रॉप कर आनी वच आनी परते ताका कोण रिकामी येवपा पडटा. पॅसेंजर मेळटा जाल्यार देखून घेवपा मेळना. आनी म्हाका याद आसा क्लब महिंद्रा आहा थिंगा लास्ट टायम म्हाजे फ्रेंड गेल्ले थिंगा आनी म्हाजे रिलेटिव्हसूय गेल्ले. प्रायव्हेट सुद्धा गाडी व्हरपा थिंगा ते अक्षरशः दादागिरी चलता. एक म्हाज्या स्वताचे रिलेशनाचे वारो सोडलो थिंगा गाडी पार्क केल्ली म्हणून. इतले तरी प्रमाणान ते सारखे कंट्रोल करपाक सोदता. मागीर ते सोशल मिडिया आनी बाकी सगळे कडेन माफिया माफोजिया एन गुंडाज आनी रनिंग हे अशें येतले न्हू. हांव म्हणना, हांव सरळ सांगता, ही म्हाजी उतरां न्हू, ही सोशल मिडियान लोक उलयता. सो आमी ही इमेज काबार करपा जाय. इट इज इन देअर इंटरेस्ट ऑल्सो दे फिनिश दॅट इमेज विच द बॅड इमेज वॉट दे आर गेटिंग.